हांव एंड्रू रेबेलो आरजी नावेली कॉन्स्टिट्युएंसी। हांवें तुमकां पयलें सांगिल्लें की जायते दीस जाले हांवें जायते व्हिडिओ केल्ले आमगेलो जो पेट्रोल पंप येता तिकरपाली आनी तें आमगेल्या ज्युरिडिक्शना पडटा, दावोलीं तिकरपाली पंचायती अंडर पडटा। आनी पंचायतान म्हाका एक एफिडेवीट करपाक लायिल्ली, पूण हांवें तांकां रिप्लाय दिल्ली, मुगे रिप्लाय हांवें तांकां दिले आनी तेमी म्हाका 30 दीस दिल्ले। पूण जेन्ना हांवें व्हिडिओ केल्लो लास्ट तेन्ना हांवें तुमकां सांगिल्लें लोकांक की हांव पंचायतीक 30 दीस दित म्हूण हे पंचांक जे कोण सायन मारले तांकां की हे पयशे घेवन हायनाय आनी ना जाल्यार हेमी म्हाका लायव्ह येवचे वो ना जाल्यार म्हाका क्रॉस करचो म्हूण हांव रेडी आहा म्हूण तांकां सगळे डॉक्युमेंट बी घेवन। आनी आतां तुमकां सगल्यांक दाखोवपा म्हणटा पेट्रोल पंपाचेर जायते जाणांक डावट पडलो की हे बेश्टेच व्हिडिओ कोताय काय कितें आहा तें। सो आमी जायती ट्राय केले आनी ट्राय करून आमी लास्ट दावोलीं तिकरपाली पंचायत डेमोलिशन काडटा पेट्रोल पंपाक। ही डेमोलिशन जी दावोलीं तिकरपाली पंचायतान काडल्या आतां तो स्टेयाक गेला, ओनर आहा तो। आमकांय पळोवपाक जाय डेमोलिशन ऑर्डर काण आतां ताका स्टे आनी कितकोन हुंयची बेजाचेर तो येता तो, कित्याक तेगेली फायल 8 तारखेर जुनाचे 2022 फायल रिफ्यूज केल्ली TCPन मिस्टेक आहा म्हूण आनी हो पेट्रोल पंप ते सर्टन एरिया हितून बसना म्हूण। सो आतां पळोवपाक जाय तो हुंच बेजाचेर येता तो आनी लोकां गेलो तुमगेलो एक दुबाव क्लियर केला। ही डेमोलिशन ऑर्डर तुमकां हांव दाखयतां आनी पंचायतीचो रिपोर्टूय आहा वचोय हो। हे रिपोर्टान सांगता की तो पेट्रोल पंप इलिगल म्हूण। दुसरो रिपोर्ट आहा हेजो आमगेलो व्हिडिओचो, तोवूय रिपोर्टान सांगता की हो इलिगल म्हूण पेट्रोल पंप। आनी ते कडेन आजचे डेटीक आयज 9 तारीख ऑक्टोबराची, आजचे तारखेर पासून 23 आजचे तारखेर पासून ते कडेन TCP परमिशन ना आनी थिंगा कन्स्ट्रक्शन जालां। टँक बी गायले त्यो कॉन्क्रीट करून भितर गायले। पेट्रोल पंपाचो जी वयर शेड मारल्या ती पिलर भितरसान हाडले RCC वर्क काम करून। पोटा कॅबिन जे आहा तेवूय फावंडेशन घालून वयर हाडून तो डब दवरला। सो हे सगळें कन्स्ट्रक्शना अंडर येता आनी ते कडेन TCPचे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ना आयज पासून। सो हो टोटली इलिगल आहा। आनीक हे पंचांक हांवें चॅलेंज केल्ली, पंचांनी म्हाका फेस केलें ना, ताका लागून हांवें तुमकां प्रॉमीस केल्ली की व्हिडिओ कोतो म्हूण हांव। सो ताका लागून हो व्हिडिओ करपाक पडलो। आनीक आमगेलो हो वेली कॉन्स्टिट्युएंसीचो MLA क्रूज सिल्वा तुका हो व्हिडिओ पावतलो आनी सारको चोय, कित्याक तुवें येवन थिंगा व्हिडिओ केल्लो की हें सगळें जें कितें केलां तें आपूण केलें म्हूण, बंद करपाचें वो कितें करपाचें आपूण तेजें एक्शन घेतलो, ताका सोडपाना हें तुवें सांगिल्लें। हे तुगेल्यो पोके फोगेट म्हूण कळ्ळें म्हाका, कित्याक आतां तूं मरे न्हिदोन आहा। हिचो डेमोलिशन आनी तुका जरी तर खरें जाता आतां डेमोलिशन ऑर्डर मुगे नांव आहा सगळें आहा आनीक तो वॉर्ड मेंबराक पासून तो नाका आसलो, लोकांकूय तो नाका, कित्याक तो इलिगल। आनीक हांव सांगोता होच जरी तर पेट्रोल पंप जरी तर आमगेलो कोणूच पालीचो आमगेलो गांव भाव जरी तर घालतालो जाल्यार हांव सांगोता आतांच की दावोलीं तिकरपाली पंचायत तांकां NOC दिवपा नासली ऑन प्रोविजन। ही पयशे घेवन हावपा लागून हे भायल्या मनशाक NOC दिल्या आनी हेचो हें नाटक केलां। आनी आतां हे पयर मिटींग जाली 5 तारखेर ऑक्टोबराच्या, त्या दिसाक हे तळमळटाय झगडमोताय भितर कॅबिनाक ताका फायनल NOC दिवपाक। अरे पेट्रोल पंप इलिगल म्हूण रिपोर्ट सगळे सांगताय, व्हिडिओचो रिपोर्ट सांगता, तुमगे पंचायतीचो रिपोर्ट सांगता, वयल्यान डेमोलिशन कोण हांवें काडना, हें डेमोलिशन तुमी काड मरे। अरे तुमी डेमोलिशन काडाय आनी तुमी ताका फायनल NOC दिवपाक सोदताय, शिकोवप इलें तरी हां ब्रूत तुमी। हें डेमोलिशन हांवें काडा, डेमोलिशन तुमी काड मरे आनी तुमी काड आनी तुमी NOC हुंचे कायद्यान दिवपाक सोदताय ताका। हें कितें केसो फकाण कोताय। सो हें लोकांक कळपाक की केन्ना निवळ वयना हाटाय तेदोना आपूण हुंच मनशा वोट माताय, हें मातशें चिंतपा जाय, लोकांनूय चिंतपा जाय। हें गोंयकारांक गेली आमगेली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा आनी हांव दवरलेच्या लोकांक जरी तर व्हिडिओ पावलो जाल्यार चोयें हे पंच कितें कोताय ते भितर। हांवेंच म्हणा सगळे वायट आहाय म्हूण, 3 जाण 4 जाण पंच बरे आहाय आनी ते बी बरे फेस कोताय, लोकांचें बरें चिंतताय। हो पेट्रोल पंप जरी तर तुमी हाडटो जाल्यार ती ग्रामसभे पयलीं हाडपाक जाय आशिल्लो, ग्रामसभे हाडासतना तुमी हें केलां, पेट्रोल पंप चोरया NOC दिल्या। सो हांव लोकांक मागोता तुमी चोवचें हें कितें जाता तें दवल पंचायतीन।
आनीक दुसरें तुमी मरे पयशे घेवन हायल म्हूण प्रूफ केलें की तुमकां 1 म्हयनो 8 दीस जाले मुजे मुखल्यान येवपा जालें ना तुम कडेन. सो तुमी फोटींग आतां म्हाका मेजॉरिटी जरी तर हें करीत आतां हांव नेक्स्ट मिटिंगेकूय आसतलो तुमगेल्यो कित्याक म्हाका अजेंडा हें तें सगलें आहा. सो मिनट्स बी सगलें आहा. म्हाका 6 मनीस तुमी मेजॉरिटी कोण कोत्ता चोवपा जाय कित्याक 5 जाणांनी सायन मारल्या 6 मनीस मेळना म्हाका आनी 6व्या मनशान चिंतपा जाय आपूण सपोर्ट कोत्ता येदो ना की तेजेर स्पेशल व्हिडिओ येतलो सारको एकलो कोण तो कोणा. सो हे उलय तेम चिंतपाचें पेट्रोल पंपाक एनओसी दिवपाक मेजॉरिटी जरी तर तुमी रेजोल्युशन घेताय जाल्यार 6व्या मनशान चिंतूनच हें करपाचें नाजाल्यार एंड्रू खंयचे आहा तो पयलीं चोवपा पडो तुमकां. ताका लागून हांव सांगता आमगेले दवलेच्या लोकांक आनी आख्या गोंयच्या लोकांक तुमगेले पंचायतीच्या अजेंडाचेर आनी मिनट्साचेर मातशें फोकस घाले कित्याक हितूनच आहा हिंगा तांकां धरूं मेळटाय. आजचो हांवें आमगे पंचायत क्लियर दवरल्याय म्हाका अजेंडा आनी मिनट्स फोट मारपाक तांकां चान्स ना. सो डायरेक्ट फोटींग जाल्यार फोटींग म्हणपाचो चोर म्हणें कितें म्हणें पूण प्रूफ हातीन दवरें कित्याक प्रूफ हातीन जरी तो दोना जाल्यार फाल्यां म्हटलें तूं कित्याक कितें उलयता हें कोता तें कोता. सो आमगे पंचांक हांव हे भाशेन दवरता आनी हांव गोंयकारांक मागोता प्लीज पंचायतीचे कॅबीन मिटिंगे वसाय आनी आयकाय थिंगा कित्याक ते मागीर येवन बोबके फोटाय. आनी क्रूज तुका आनको परत सांगता की हे पेट्रोल पंपाचेर एक्शन घ्या. हिचो ही डेमोलिशन ऑर्डर म्हाका आहा तुका गरज पडल्यार हांवूय बी जाल्यार तुका हेल्प करपाक शकता डेमोलिशना सायडीन. सो कितें आहा तें कायद्यान जावपाक जाय. ती 28/4 जी आहा ती एक्चुली कुमदादीकूय लिंक जाल्ल्या भाशेन दिसता. सो कितें तरी तूं बनावट आहा. सो कितें आहा तें सोदून हांव काडलोच. सो आतां चोवपाक जाय म्हाका पंचायत कोर्टां मॅटर आहा हो ADPS ओ DDPन. सो हे कितकोन तेका दी म्हणटाय तें चोवपा जाय. आनी दुसरें म्हळ्यार तुम शोकॉज डेमोलिशन ऑर्डर काडया सो तें चिंताय मातशा डिस्प्यूट मॅटर हो. सो डिस्प्यूट आसतना कितकोन दितलें तेंवूय बी हांव चोयतो तुमकां. सो हांव मागतां सगळे गोंयकारां कडेन तुमी तुमगे पंचायतीचेर स्थितीदान लक्ष दवरचें आनीक गोंय आख्या गोंया आमी बरेपण हाडपाक सदांच फुडाराक आमी एक मत करया आनीक हे पाटीक आरजी सपोर्ट करून मुखार या. सो हांव मागोता एंड्रू रेबेलो इतलें सांगून की तुमी म्हाका जाय तो मोग दाखयला तो मोग आमकां आरजीक सदांच तुमी दाखयतले आनी हे पाटी आनी वाडयतले आनी आमकां आनी मुखार पावयतले आनी हें गोंय एकवटान रावन गोंय आनी गोंयची जमीन राखतली जाल्यार फकत एकूच आरजी आनी आनी दुसरें हें ना. कित्याक तुमी चोयलें थिंग काँग्रेस म्हणपाक काँग्रेसूय नांव ना BJP नांव ना दोनी मिक्स भाजी जालो सगळे आनी हेर आहाय ते गेल्ले आहाय ते बेश्टी पॉलिसी तेंगेली तेंक बेश्टे दवरले. सो हांव मागोता तुम कडेन गोंयकारां कडेन मातशा हे पाटीर चड लक्ष घालपाचें आनीक तुमगेले गांवान गांव सांबाळपाक तुमच्या हातीन आहा. जरी तर कोण भुरगे मुखार स्वताय जाल्यार सपोर्ट करें तेंकां आनीक काम करया बरे भाशेन आनी गोंय सांबाळया. थँक्यू. एंड्रू रेबेलो RG.